कोर कमिटी टू म्हणूया आता वी विल सीट बट विल डिस्कस बट आय हॅव बीन over and again I have been saying in the interest of party the present setup has to be dismantled, particularly the president should vacate the chair. It is in the interest of the party. I do not have any personal grievances against anybody. खासदार सावयकार प्रमोद सावंत खंय बुधवारा मेळूंक आयिल्ले तांकां लक्ष्मी पुजनाचो प्रसाद दिवन धाडले म्हूण पार्सेकार सांगता. होय 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 आयिल्ले म्हाजे कडेन आमचे कडेन काल लक्ष्मी पूजन आसलें लक्ष्मी पुजा जाली मागीर प्रसाद दिलो हांवें तांकां आनी मागीर म्हाजे कडेन विजिटर्स खूब आसले ते बाबडे बसलेले पूण एक 1.5-2 वरां तरी विजिटर्स येवन चालू आसले त्यामुळे म्हाका तशें तांचे कडेन कांय व्हडलें उलोवपाक आनी ताणें म्हाजे कडेन कितें विशय काडलो ना ते फक्त म्हजे कडेन कोण लोक येतात हें पळयतालो फक्त प्रसाद घेवन गेले प्रसाद घेवन खूब वेळ बसले प्रसाद घेवन गेलो म्हटल्यार प्रसाद आयलो घेतलो आनी प्रसाद घेवन गेले अशें जालें ते म्हाजे कडेन 1.5-2 वरां तरी आसले. हय सावयकार आनी आमचो देसाय तुमकां सगळें खबर आसा पळय प्लस दनपाराचो प्रमोद सावंत आयिल्लो ऑनरेबल स्पीकर आयिल्लो आनी ताची घरकान्न आयिल्ली ही मिटींग बी घेवची न्हू म्हणून तुमकां काल तेणी ना कांयच ना म्हाका आज मेळुया म्हणून सांगितलें हांवें म्हटलें आज म्हाका मेळणें शक्य ना आज हांव मातसो उपास आसा तुमचे कडेन उलोवंक जाय जाल्यार फाल्यां उलोवंक शकता. What was the intention of coming? No idea. Hint सगळे तुमच्या मिडियांतसून मेळटात ते. सालिगांवचो दिलीप परोळ्याकार मात बसकेक दिसलो ना. पार्सेकार म्हादेव आनी मांद्रेकाराक थंड करपाचे बीजेपीचे यत्न फेल. मात ह्या बसकेचे शिनाल मेळ्ळा ते प्रमाण मांद्र्या शिरोड्या मया आनी शिवोले बीजेपीक येता ते वेंचणुकांनी सध्या तरी रेड फ्लॅग. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.